साजरी करणार आहे मान्य करून घे। सेवेत काही चूक माग अन्याय अपराध घडलेला असेल तर क्षमा कर। सर्व कुटुंब मंडळींना चांगली बुद्धी दे, आयुष्य आरोग्य दे, क्लेश पीडा परिहार कर। जगातील कोरोनाची जी महामारी चालू आहे ती पूर्णतः धुवून टाक महाराजा। एकाचे 21 पाचाचे 25 करून दाखव महाराजा। तुझ्या सर्व कुटुंबांचं कोट कल्याण कर। सर्वांना अन्न वस्त्र दे, रोगराई दूर कर। सर्वांच्या हातापायाकडे वेळोवेळी यशकीर्ती प्राप्त करून दे। उत्तरोत्तर विशेष करेन सेवा करून घे। ज्या ज्या ठिकाणी कुटुंब मंडळी जाते फिरते उठते बसते त्यांना श्वास समाधान प्राप्त करून दे महाराजा। आनंदी आनंद कर, भरभराट करून दाखव, सांभाळ कर, रक्षण कर आणि वर कर। नमः पार्वती वते सगळ्या वास्कोच्या आमच्या भाविकांक दामोदर महाराजांतर्फे प्रणाम। आज आम्ही 123वा सप्ताहाची सुरुवात केली 12:30 वरांचेर। वार्षिक पद्धतीप्रमाणे परंपराप्रमाणे नाल्ल दवरून सुरुवात केली आणि एकूच आता बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक आशिल्ल्यान अगेन वी हॅड टू रिसोर्ट टू द सेम स्टायल लायक लास्ट इयर विथ नो मोस्टली डिपेंडिंग ऑन वर्च्युअल। इनिशियली फक्त आमकां थोड्या लोकांक अलाउड केले कलेक्टरान, त्या प्रमाणे ते सुरवात करपाक आसा। ताच्या नंतर मागीर देवळान भितर प्रवेश कोणाक मेळचो ना तशें सगळ्यांक केलां। तेन्ना लोकांनी ताजें अंडरस्टँड जावचें आनी आमच्या सप्ता कमिटीक आनी बाकीच्या सगळ्या लोकांक ताजें सहकार्य दिवचें की हें आमी जें करता हें असो अर्थ न्हय की तुमकां देवा पासून कुशीक दवरता म्हणून, पण कारण अशें आसा त्यामुळे आमकां आमी निमित्तकारण जावंक जायना फाल्यां वास्कोकार। ताका लागून हें सगळ्यांक सांगता तो सगळ्या भाविकांनी तें मान्य करचें आनी त्या प्रमाणे आपापल्या घरा बसून फेसबूक सोशल मिडिया यूट्यूब हाजेर तें सगळें तुमकां हें वितरण जाता 24 तास। आतां भजनां आहात ती भजनाचे ग्रुपूय तुमकां ऑनलायन मेळटले, तेन्ना लोकांनी तें घेवन देवाचें थंयच्यान आशिर्वाद घेवचे आणि होप की फुडल्या वर्सा आमकां वर्षा पद्दती प्रमाणे असोच व्हडलो सप्ताक करूंक मेळूं आनी तुमकां सगळ्यांक त्या सप्ताक येवंक ऑपॉर्च्युनिटी मेळूं हें देवा कडेन मागता। सगळ्यात पयलीं हांव श्री दामोदर भजनी सप्ताक उत्सव समितीच्या वतीन सगळ्या गोंयकारांक घुमणीत परबी दिता आनी तेच बरोबर अंदूच्या वर्सा आमी हो जो सप्तक आसा तो आमकां सार्वजनीक रित्या करपाक मेळना। हाजे फाटलें कारण सगळ्या आमच्या गोंयकार भाव भयणांक खबर आसा, भाविकांकूय खबर आसा। तेन्ना लोकां कडेन मागता हो जो सप्तक 2 दिसांचो आसा तो सगळ्यांनी वर्च्युअल पद्दतीन जो म्हणटा आमी आभासी पद्दतीन पळोवचो, कारण ताची आमी वेवस्था केली। तांकां श्रीचें दर्शन जें आसा हें सरळ घेवपाक मेळना। प्लीज हांव तुमचे कडेन हात जोडून विनंती करता, कोणी राग धरचो न्हू, कारण परिस्थिती तशी आशिल्ल्या कारणान आमकां हे अशें वर्च्युअल पद्दतीन हे दर्शन घडोवपाची वेवस्था करची पडलेली आसा। तेन्ना अंदूच्या सप्तकाक आमी तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान म्हणटा तशें आनी कृपेन श्रीच्या कृपेन ही सुरवात जाल्लेली आसा। तेन्ना तुमकां परती एक फावटी उलोवणीत परबी सगळ्यांक।